दीस आयतार ऑगस्टाची 9 तारीख 2026. संध्याकाळाचो 19वो आयतार. पहिले मासप रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें मासप अध्याय 19 ओळ 9a 11 ते 13a पर्यंत. रात सरचे खातीर एलिया थंय एका भुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर पेटयले आनी खडपांचे चुरे केले. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातलो. जड वारे उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भियारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 85 9, 10, 11 ते 12, 13 ते 14. श्लोक. तुजी काकूळट आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची भेंभिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोग लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. श्लोक. तुजी काकूळट आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरोवन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतलें. नितीवंतपण सर्गार नदर घालतलें. श्लोक. तुजी काकूळट आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वतलें आनी अशें ताची वाट तयार करतलें. श्लोक. तुजी काकूळट आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सडवण कर. दुसरें मासप सा पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मासप अध्याय 9 ओळ 1 ते 5 पर्यंत. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजें अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हणून रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें काळीज थांबनासले दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आशिल्ल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांवान वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आशिल्लें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपली भुरगींकन घेतिल्लीं आनी आपली महिमा उगडली. तांचे लागीं करार केल्लें, नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी भासवण्यो केल्ल्यो. तीं सगळीं धर्म पुर्वजांचे संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा सायबान तांचे कुळयेचो. सोमेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं होगलाप सदांच काल. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतरांचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सा मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 ओळ 22 ते 33 पर्यंत. उपरांत जेजून शिसांक दोणे सडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन
लोकांक धांड सोडलो. लोकांक धांड जातच तो एकलोसो मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडीर तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान ल्हारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत. जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेयात, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरशी वसोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोनीर सट्टस वारें रावले. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजाय की देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें, म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पेद्रू भियेलो आनी बुडोंक लागलो. पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आमकां धैर्यान जेजू सरशी वसोंक आपोवणें दितात. पेद्रू कित्याक भियेलो? पेद्रूचो भावार्थ उणो आसलो? पेद्रूचो भावार्थ केदळा उणें जालो? वारें वादळ येताना. सहज जावन वारें वादळ येताना आमी भियेता. पूण केदळा जेजू आमचे सांगाता आसा, तो आमचो हात धरता तवळ आमचें भिरांत पयस वता. कुटुंबा जिवितांत वा धार्मीक जिणेंत वारें वादळ येवंक साध्य. ह्या वेळार आमी पेद्रू बरीं भियेता. कित्याक आमी जेजूचो हात धरच्या बदलाक संवसारी संगतीचो जावं पुरो आमच्या बळाचेर, शिकपाचेर, स्थाना मानाचेर हुंदोवन आमी जियेता. कित्याक आमी जेजूचो हात धरच्या बदलाक संवसारी सक्तीचो पाटलाव करता आनी बुडोंक लागता. ह्या वेळार जेजूचो हात धरल्यार आमी बचावी जोडटा आनी समाधानाच्या वाटेन सोलोंक जाता. समाधानाची वाट देवाच्या पुतान मात्र कळीत करयेत. हांगासर जेजूची उतरां उगडासाक हाडया. तो जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. जेजूच्या ह्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडया. भावार्थ आमचो गोंड करया.